नमस्कार. दनपारच्या खबरान आपण बडी घराचो येवकार खबरो विस्तारान. काल राती म्हापशा काणक्या एका ल्हान चलयेच्या किडनॅपिंगाचो प्लान फसलो. बिल्डिंगे पोना हे चली भुरग्या वांगडा खेळटना ही घडणूक घडली. किडनॅपर ताका व्हरता आसतना चली रडपाक लागिल्ल्यान लोक सादूर जाले आनी ताच्या मदतीक धांवन आयले. किडनॅपरान थंयच्यान पळ काडलो. पुलीस तपास चल्ला. फुडें आसा कित्याक अचानक घडले की भुरगे खेळपा आले फाटल्यान. म्हाका दिसता स्टडी केलो आसतलो भुरगो कोण तरी, तो म्हाका वळखना कोण, तो म्हाका आतंकवादी आसतलो कोण तरी. आनी ते व्हरताना ताका कॅमेरा उखलून ताका हाडलो थंयसर हांगा बरें चेडूं रडपा लागलो. ते बाब हांगा आसतात न्हू, बिरेन एकता भायरसून न्हू. ताका कितें भुरगो खेळटा म्हणून रावलो तो. शेवटी ते रडटा पळय तेन्ना ताका पळ धरलो, ताका हाडून गावलो तो. तरी गावलो ताका समजत की चेडूं तरी घेतलो, ताका धरपाक वचूं ना. चेडूं काडलें घेतलो हातीन, तो सोमतो कितें केलो मागीर तो पळून गेलो. मागीर कळ्ळें की चोर म्हणून. मागीर पुलिसाक फोन केले, लोक जमले हांगासर. देखील ताका सारको उठून हाडले पळय दिसता कॅमेराचेर. तो धंदो करता हांगा बाबा दिसता. पुलीस कंट्रोल गेला. वयर फ्लॅट रावता मरे, हांगाच खेळटा सगळे भुरगीं, सगळे हांगाच खेळटा भुरगे सगळे. म्हजे भुरगे हांगा येता खेळपाक. हां म्हणून हांगाच्यान ताका उखलून येयलें. हय उखलून गेले. कसो घेवन गेलो तो? हांवें छातीन घेतलो मरे ताका उखलून. अशें पळय दिसता कॅमेराचेर. हां दिसता कॅमेरा सारकें दिसता. थंय न्ही आनी गाडयेन येयलो ना व्हरपा चान्स पळय, गाडी कशी ते वटेन तेंची. गाडी हाडल्यार तुका कसो कळटा. हांगा सुद्दां ताका हाडलो दिसता. आनी घेवन खंय गेलो? ताका व्हरपा हांगा न्ही, हांगा हाडलें ताका काडलें सोडून. हांगा बरें हाडलें तेणी. हय मागीर ते चेडूं रडपाक लागलो. ओके. आनी बागीर शंभू बागीर आतां चेडूं खंय आसा? चेडूं आमचें हांगा बिरेन एकता चेडूं. थंय न्ही आतां चेडूं खंय आसा काय म्हणून? चेडूं आतां पोलीस गेले. किडनॅप जावन किडनॅप करपाक येयल्लेंचे. येयल्ले तेजे नशीब बरें आसा ह्याच्या ग्रुपान. नाजाल्यार ते किडनॅप करपाकूच आसले स्टडी करून सारकी टायमार. बार्देस आनी पेडण्या वाठारान एफडीएच्यो एन्फोर्समेंट ड्रायव्ह सुरूच. काल सांजे केल्ल्या ड्रायव्हान नितळसाण नाशिल्ल्यान 2 उत्पादन युनिटां बंद करची अशे आदेश दिल्यात. तशेंच एके बँगलोर बेकरी पर्राचे एके रेस्टॉरंटाचें काम थांबोवपाक सांगलां. जाल्यार एका होलसेल सप्लायरा कडेन फटीचे FSSAIचे लायसन्स सापडला. पळोवया निकती आयिल्ली खबर. जेन्ना नॅचरल कॅलेमिटीज जावं सायक्लोन जर जाले जाल्यार ते मॅनेजमेंट कशें करप हाजे लागून जे स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आसा तांच्यांनी जे नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आसा तेजे कोलॅबोरेशनान आयज स्टेट लेवल जे मॉक ड्रील आसा, जर सायक्लोन आयले जाल्यार कशा तरेन जे डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आसा ते काम करतले ते पळोवपा खातीर आयज तांच्यांनी जो मॉक ड्रील आसा तो तांच्यांनी पुराय गोंयभर आयज मॉक ड्रील केला. An incident commander for this mock exercise. जे आयज मॉक एक्सरसाइज जाला ऑन द प्रिपेर्डनेस ऑफ सायक्लोन. एकदां कितें जाता, खुबशे गोश्टी जे आसात ती प्रिपेर्डनेस आसना एक एकदां. सो त्या खातीर आयज आमी एक प्रिपेरेटरी एक मॉक एक्सरसाइज केल्लो आसा. फक्त विथ द ऑल द लायन डिपार्टमेंट सच एज फायर, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, NDMA आनी बाकीचे अदर लायन डिपार्टमेंट्स. जस्ट टू चॅक की आमचे प्रिपेर्डनेस जेन्ना असले सायक्लोन येता ऑर एनी अदर डिजास्टर इंड्यूस डिजास्टर जेन्ना जाता तेन्ना आमचे कडेन प्रिपेर्डनेस आसा की ना, ऑर आमचे शॉर्टफॉल खंय पडटा. सो त्या खातीर आयज आमी एक मॉक एक्सरसाइज केला. तितून आमी थोडे सिनारियोज रेप्लिकेट केल्लेले जे एक्चुअल डिजास्टर जाता ऑर सायक्लोन जाता तेन्ना एक कळपाक येता. ते म्हटल्यार एक मास इवॅक्युएशन. जेन्ना ह्या फेरी जेटीचेर जेन्ना एक सायक्लोन येता तेन्ना आमी कशें मास इवॅक्युएशन कशें करतले हो फेरीचे ऑर इन द नियर बाय एरिया. सेकेंड आसा ते एक इन्सिडंट असो केल्लो आमी की एक तो एक ड्रावनींग सिच्युएशनान आसा आनी आमकां एक कळून येता फ्रॉम द फिशरीज डिपार्टमेंट आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स की एक तो बुडला म्हणून. तेच्या खातीर आमी रेस्क्यू ऑपरेशन केल्लें. आनी थर्ड आशिल्ले ते एक बोट कॅप्सायज जाल्ली आनी तितून एक 3 जाणां फसिल्ले. तेंच्या खातीर आमी तांकां एक वाचोवन आनी तांकां रेस्क्यू आनी सर्च आनी रेस्क्यू केले. एज ए ऑब्जर्वर आय ऑब्जर्व एवरी टास्क was finished and every team know about their work and very good job for further situation. पळोवया निकती आयिल्ली खबर. गोंयांत वावुरपी राष्ट्रीय पक्षांची खासा बायलां विंग आसा. मात प्रादेशीक पक्षांचे विंग एक्टीव नाशिल्ले. आतां RGPन बायलां विंग सुरू केला. गोंयांत बायलांचेर अत्याचार सुरू आसात. सरकाराक पडिल्ले ना ह्या फुडें RGP विशय लावन धरतले. RGPचो अध्यक्ष मनोज परब उलयलो. तांकांय दिसता की खंय तरी एक बदल घडपाक जाय आनी मेन म्हटल्यार आमी जर भियोन घरा रावली जाल्यार फाल्यां मायग्रंटांचे जे अत्याचार आसा आमचेर वाडत रावतले. कालूच तुमी पळयला
हांगा किरी काय काणके कोणा तरी धाकट्या चेडवाक मायनर एकटें आसले ताका किडनॅप करपाचो अटेम्प्ट जालो. अशे कितलेशेच रेप जाता, मर्डर जाता, क्रायम्स जाता. हे सगळ्या गजालींचेर आमचे जे स्त्री क्रांती जे विंग आसा ते फुडें व्हरतले. हे विशय आसा ते सोल्युशन तेचेर हाडपाक आमी ट्राय करतले, फुडें व्हरतले. तरी आमकां जाय आमची मॅक्झिमम बायलां कॅन्डिडेट जाल्ली, आमची मॅक्झिमम बायलो आसा ती असेंब्लीन पावल्ली, ती वचून MLA जाल्ली, ती मिनिस्टर जाल्ली, चीफ मिनिस्टर जाल्ली. सिंपल, जर आमी तांकां तो रिसोर्स जर आमी अंडर युटिलायज केलो जाल्यार तेंचे एक्सप्लॉयटेशन हे जायत रावतले. मजगती RGPची बायला फुडारी म्हणटा गोंयभरच्या बायलांनी विशय घेवन मुखार येवची. ताका लागून हांव प्रत्येक बायलांक म्हणटा गोंयकारांची मीच गोंयकार कोण खरीच आसा न्हू. तुमी काळजान जर खरंच हे आसा गोंयकारां लागून जर तुमी भायर सरात कोणाक भिवूं नाका. हांगा कोणाक भंय कोणूच कोणाक मारूं करूंक शकना. सो आतां सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें सांगता. जे सेल्फ हेल्प ग्रुप जाता ते कितें फक्त मिटिंगेक तांकां दाखोवपाक. सो तेंच्यानी वचोन थंय फक्त फुगड्यो घालपाच्यो असलेच काम करून येवपाचें. नाल्यार सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा म्हणटकूच कितें जे आमची गोंयकारां आसा तांकां फुडें सरपाक केन्नाच दिना. सो त्या खातीर हांव सांगता की आमची श्रीक्रांतीन जॉयन जाया. तितूनसून आमी वेगवेगळे खूब म्हणजे आमच्या पांयार आमकां उबें रावपाक आमकां शिकयतले. सो तेजेरसून आमी फुडें सरतली. आमच्या समाजाने वचत ना पूण गोंयाक वचत आसता. तशीच आमी सगळीं भायर सरून आमी सगळ्यो असऱ्यो भायर सरून आमी गोंय साल्वार करूंक आमी तेका तशी सगळ्या गोंयकारांक आमी सपोर्ट करया आनी ही फुडले पिळगाक आमचे गोंय सांबाळूंक आमी सगळ्यांक पुरो मागता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोदी सरकार पाकिस्तानाक उदक बंद करता. इंडस कबलात सस्पेंड, वाघा अटारी शीम बंद, पाकिस्तानाचे एक्स हँडलूय बंद, दुदावासान कपा. आतंकवाद्याक आसा थंय सोदून मारपाची प्रधानमंत्र्याची गर्जना. पाकिस्तानाक भारताच्या जापेचो भंय पडिल्ल्यान LOCचेर तणाव. ते वटेन पहलगामान रेस्क्यू करून श्रीनगरान हाडिल्ले 50 गोंयकार टुरिस्ट अजून थंयच. फ्लायटी मेळना, तिकेटी म्हारग. पहलगामात जाल्ल्या आतंकी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सुरक्षेच्या बाबींचेर मंत्रिमंडळाची बसका घेतली. हे बसकेत प्रधानमंत्री मोदीन कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात. पाकिस्तानी नागरिकां खातीर सगळ्या प्रकारचे व्हिजा बंद. भारतातल्या पाकिस्तानी नागरिकांनी 48 वरां भितर देश सोडचो. दिल्लीतल्या पाकिस्तान उच्च आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी 8 दिसां भितर देश सोडचो. पाकिस्तानातल्या भारतीय उच्चायुक्तातल्या सगळ्या सल्लागारांक परतून आपयला. सिंधू न्हंयचे उदक पाकिस्तानाक बंद. पाकिस्तान म्हणटा उदक बंद करप म्हळ्यार झूज, जाप मेळटली म्हण भारताक शिटकावणी. जाल्यार पहलगामांतल्यान रेस्क्यू करून श्रीनगरात हाडिल्ले 50 गोंयकार टुरिस्ट अजून श्रीनगरातूच आसात. फ्लायटी मेळनाशिल्ल्यान तशेंच फ्लायटीच्यो तिकेटी म्हारग जाल्ल्यान गोंयकार आडकल्यात म्हण कळटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कळसा बंडुरा प्रकल्पाचे गोंय सरकारान मागिल्ले जॉयंट इन्स्पेक्शन जावपाची शक्यताय आतां उणीच. गोंयचे विनवणे उपरांत जॉयंट इन्स्पेक्शन करपा विशीं सल्लो घेवंक प्रवाहान जल शक्ती मंत्रालयान चीट बरयल्ली. जल शक्ती मंत्रालयान हात फाफुडले. प्रकरण सुप्रीम कोर्टान आसा म्हूण सांगून सरकारी कावन्सिलाचो सल्लो घेवपाची जाप. कर्नाटकाच्या कळसा बंडुरा प्रकल्पाचे जॉयंट इन्स्पेक्शन जावचे म्हूण गोंय सरकार मागणी करीत आसा. मात गोंयच्या मागणेक अजून फळ मेळना. प्रवाहाच्या दुसऱ्या बसकेसावन गोंयान जॉयंट इन्स्पेक्शनाची मागणी करता. 2 दिसां आदीं जाल्ल्या प्रवाहाच्या बसकेतूय गोंयान तीच मागणी केल्ली, मात ताका कर्नाटकान विरोध केला. गोंयान जॉयंट इन्स्पेक्शन जावचे ते विशीं प्रवाहाकडे मागिल्ले. ताच्या उपरांत प्रवाहान केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाक चीट बरयल्ली. ताचेर जलशक्ती मंत्रालयान सरकारी कावन्सिलाचो सल्लो घेवचो म्हूण प्रवाहाक रिप्लाय दिल्या. आता ह्या रिप्लाया वेल्यान जॉयंट इन्स्पेक्शन जावपाची शक्यताय आनीक उणी जाल्या. कर्नाटक एका वाटेन म्हादयचे उदक वळोवपा खातीर नेटान हालचाली करता आनी गोंय फक्त सुप्रीम कोर्टांतल्यान न्याय मेळटलो म्हूण वाट पळयता. कर्नाटकान डिमार्केशनाच्या कामाकूय हात घाला. तांणी कळसा बंडुराक जमीन संपादनाक शेतकारांक नोटीसी काढल्यात. एक्टिव्हिस्ट दावो करतात ते प्रमाण कर्नाटकान म्हादयचे उदक वळोवपाचे अर्धे काम पुराय केला. मात गोंय सरकार सुप्रीम कोर्टाचेर धुकलून सुशेगाद. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. प्रवाहाची बसका कर्नाटकान हायजॅक केल्या उपरांत RGPची BJP काँग्रेसीचेर चढाई. दोनूय पक्ष म्हादयचे डीलर जाल्यात. RGच्या मनोजाचो आरोप राष्ट्रीय पक्ष गोंयच्या हितान खंय केन्नाच वावुरले ना. म्हादय उदाहरण कळसा बंडुराचे जॉयंट इन्स्पेक्शनाक BJP कोण आडायता काय म्हूण RGचो प्रश्न. प्रुडंटान प्रवाह हायजॅकाची रिपोर्ट केला.
प्रवाहाची चौथी बसका बंगळुरूत जाली. बसकेक गोयच्या 3 आड कर्नाटकाचे 30 अधिकारी आशिल्ले. तांच्यांनी कळसा बंडोरा प्रकल्पाच्या जॉयंट इन्स्पेक्शनाक खर विरोध केला. प्रकरण कोर्टात आसा म्हूण रजाव ताच्या वेल्यान आरजीपीन बीजेपी आनी काँग्रेसीचेर चढाई केल्या. कर्नाटका सरकार हो काँग्रेसचो सरकार आसा आनी गोंयान सरकार हो बीजेपीचो सरकार आसा. की हे दोनूय जे पॉलिटिकल पार्टी आसा काँग्रेस जावं बीजेपी हे डिलर्स ऑफ म्हादय जाल्ले आसा. हे डिलर्स ऑफ म्हादयचे डील करपी पार्टी जाल्ले दोनूय नॅशनल पार्टी. हे दोनूय नॅशनल पार्टी गोंयच्या हिताक लागून नाल्यार गोंयच्या बऱ्याक लागून केन्नाच काम करूंक ना तेंच्यांनी आनी केन्ना ते करचेय ना. आनी म्हादय जावं प्रायम एग्जाम्पल. काल सुभाष शिरोडकर सांगता की कर्नाटकान थंय प्रवाह मिटिंगेक तांकां जॉयंट इन्स्पेक्शन करपाक तांकां मान्यता दिवंक ना नाल्यार कर्नाटका रेडी ना म्हणून. तुमकां कोणें आले तुमचे हें करपाक तुमचें डबल इंजीन आसा, तुमचो मोदी आसा, तुमचो अमित शाह गोंयांत येवन ते गोंय वाचोवपाचें गोंयकारांक लागून काम करतले म्हणून व्हडली इलेक्शन टायमाचेर भाशणां करता जाल्यार तुमी वचोन त्या जाग्याचेर वचोन कित्याक इन्स्पेक्शन करिना? तुमकां कसलो भंय आसा? प्रवाह कमिटी फॉर्म केली त्या टायमार अशें दिसून येयलें की सगळे सोल्युशन गावलें आनी खुबशे जाण हॅपी जाले म्हणपाक लागले की प्रवाहाच्या थ्रू आमची सोल्युशन मेळटली. हांगा ऑफिस आसा, थंय ऑफिस आसा. आयज तुमी पळयता आसतले जे काल मिटींग जी घडली हांगा बेंगलोरान तेन्ना गोंयचे फक्त 3 जाण आसले आनी जे कर्नाटकाचे आसा ते 30 जाण आसले. म्हटल्यार 30 जाण तांकां रिप्रेझेंट करता आनी गोंयाक फक्त 3 जाण रिप्रेझेंट करता. इन्स्पेक्शन कर्नाटकांत गोंयान महाराष्ट्रान केल्ली पण जो एक्झॅक्ट लोकेशन जो एरिया आसा जे एरियेक लागून डिस्प्यूट चल्ला तो म्हणजे कळसा बंदरो डायवर्जन सायट आसा ती सायटीचेर वचोन आजून पर्यंत प्रवाह कमिटीनूय इन्स्पेक्शन करूंक ना. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. प्रशासन स्तंभाक निमाणी चिमला सुवात थरल्या. मुख्यमंत्री उलयला. आदी पणजे पाट्यार प्रशासन स्तंभ बांदपाचो थारिल्लो. ताच्या उपरांत पर्वरे व्हरपाचो विचार चलतालो. चिमलाची आयटी पार्काची 25,000 स्क्वेअर मीटर जमीन जीडीएक ट्रान्सफर करून थंय प्रशासन स्तंभ बांदूंक मंत्रिमंडळाचो बावटो. ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. of 25,000 square meters in the survey number 40/1 at a village Chimbal, Tiswadi, for the general administration for Prashasan Stambha at from IT department. Then transfer of land of 6,250 square meter under same survey 40/1 in village Panchayat Chimbal to the tourism department for the tourism amenities. गोंयांची आयज पर्यंतची 15 फ्लोराची ही जी बिल्डींग आसा ती प्रशासन स्तंभा बद्दल आमी आयकलाच आसतले. सगळ्यान पयलीं आमकां कळ्ळें की जो प्रशासन स्तंभ आसा तो पाट्यार जंय सेंट्रल लायब्ररी तशेंच आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट आसा तेज्या सायडीक जंय म्युजियम आशिल्लें थंयसर हो प्रशासन स्तंभ येता. मागीर खंय तरी मदींच अशें आयकूंक आयलें की NBCC जेन्ना हे प्रोजेक्ट्स करता कितलेशे गोंयान तेन्ना जो प्रशासन स्तंभ आसा तो NBCC बांदतले आनी तो पर्वरे खंय तरी जातलो. कोणाकूच आयडिया नाशिल्ली की तो पर्वरे खंय येतलो. पूण काल जेन्ना कॅबिनेट जाली तेन्ना कॅबिनेट डिसिजन अशें जालें की चिंबला गांवान जो सर्वे नंबर 40/1 आसा जंय आमी सद्या उबे आसा हांगासर फाटल्यान जो प्रशासन स्तंभ आसा तो जातलो. हो जो जागो आसा चिंबला गांवचो 40/1 तो IT डिपार्टमेंटा कडेन आशिल्लो आनी तांचे कडल्यान तो GAD डिपार्टमेंटा कडेन ट्रान्सफर जाला. जो 25,000 स्क्वेअर मिटर जो जागो आसा तो GAD डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर केला हांगासर प्रशासन स्तंभ बांदपाक. तसोच 6,250 स्क्वेअर मिटर जो जागो आसा तो टुरिजम डिपार्टमेंटाक वतलो. हांगासर टुरिजम रिलेटेड कितें जर एम्युनिटीज आसा जाल्यार त्यो हांगासर बांदपा खातीर तो जागो तांचे कडेन वतलो. फायनली अशें क्लियर जाता की जो प्रशासन स्तंभ आसा तो हांगासर चिंबला जंय पयलीं IT पार्क येता म्हणून आशिल्ले त्या जाग्यार तो येता. हायकोर्टाच्या अर्दी उपरांत गोंयभरची अनधिकृत बांदकामां रेग्युलरायज करपा विशीं मुख्यमंत्र्याची उंचेली बसका. बसकेक येणावळ मंत्री बाबूश AG पांगम आनी येणावळ सचिव आशिल्ले. रोखडोच निर्णय फायनल जातलो म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. कितें करपाचें त्या विशीं पंचायतीक 2 दिसांनी निर्देश दितले. लोकांक थाकाय दिवंक यत्न. मीटिंग जाली रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या हायकोर्टाची ऑर्डर आनी वेगवेगळे इश्यूज म्हणजे ह्या विशयाचेर डिस्कशन सध्या प्रिलिमिनरी सुरू आसा. AG हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टर रेव्हेन्यू सेक्रेटरीज वेगवेगळे फायनल कन्क्लुजनाचेर येवंक ना. ताच्या खातीर कोमदल हो विशय आसा आनी हायकोर्टान दिल्ले आतां एनक्रोचमेंट ह्या विशयाचेर. बट वी आर कमींग टू द फायनल सोल्युशन कन्क्लुजनाचेर आमी येतले जाता तितके बेगीन.
लोकांक रिलीफ कसो दिवपाचो हाजेर आमी वर्कींग सुरू आसा. एटलीस्ट आयडेंटिफाय तरी केली आसा कितली इरेग्युलर आसा ती. ते पंचायतीक सांगलां. ओके, पंचायतीकूय इन्स्ट्रक्शन वयतली फाल्यां परवा भितर कितें करपाचें. दक्षिण गोंयच्या खणपीडीत वाठारांतल्यान आयिल्ले साधन सुविधा आनी हेर उदरगत कामाचे प्रस्ताव दक्षिण गोंय मिनरल फाउंडेशनाच्या बसकेन मान्य जाले. ब्रेस्तारा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाच्या दक्षिण गोंयच्या वांगड्यांची बसका जाली. बसके उपरांत राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन माहिती दिली. फाउंडेशनची दक्षिण गोवा मिनरल फाउंडेशनची बैठक आशिल्ली, मिटींग आशिल्ली. त्याची मिटींगेची चॅड बाय आमची सावथ गोवा कलेक्टर आनी त्याच्या भितर आमी एज अ मेंबर ऑफ पार्लिमेंट हांवें ऑप्ट केलें की दक्षिण गोवा ही जिल्लो ह्या मिनरल फाउंडेशनचो हांव एक मेंबर आसा. आनी तातूंत आमचे आमदारूय आशिल्ले आनी आमचे बाकीच्या मतदारसंघांतले आमदार दक्षिण गोंयचोय आमचो MP आशिल्लो. आनी ताचे भितर विविध प्रपोजलां जीं आसात मायनींग इफेक्टेड एरिया ज्यो आसात तांकां भितरल्यान वेगवेगळी प्रपोजलां आसतात तेंच्या बेनिफिट्साक लागून. आनी ते एक वेगवेगळी प्रपोजलां जीं आसात ती सँक्शन करपाची ती टीम आसता. तेजें डिस्कशन करून वेगवेगळे प्रपोजल त्या भागा भितर सँक्शन करतात. कांय स्कुलांक बसीज आसत किंवा एखाद्या स्कुलांक कॉम्प्युटर आसत किंवा उदकाच्या वेवस्था, उदकाच्या पाण्याची वेवस्था, क्लीन वॉटर मेळपाक आसत. सोशल जे हें आसात लोकांक लागून त्याच्यो वेगवेगळे प्रपोजल्स त्या मिटिंगेन डिस्कस जातात. आनी त्यामुळे त्या मिटिंगेक आज हांवें तशी फर्स्ट टायम त्या मिटिंगेक आज आयिल्लो. लास्ट टायम मिटींग जाली त्या वेळार हांव आउट ऑफ सेशन आशिल्ल्यान पावूं नाशिल्लो. आनी तातूंत वेगवेगळी प्रपोजल्स मोस्ट ऑफ दी मायनींग इफेक्टेड एरियाज जे आसात सावडे मतदारसंघ आसत, केपें मतदारसंघ, कुडचडे, सांगे मतदारसंघ अशा पद्दतींतले वेगवेगळे मतदारसंघा भितर ताची एक प्रपोजलां आशिल्लीं. ती प्रपोजलां पास करप त्या मिटिंगेन ताका लागून मिनरल फाउंडेशन. कांय हातूंत ड्रिंकींग वॉटर जें आसा कारण पयलीं कशें आसता मायनींग जेन्ना चलताल्यो त्या वेळाचेर उदक दिवपाची वेवस्था मायन ज्यो चलयतात ते करताले टँकरांनी. आज ते ना म्हणून त्यामुळे एखाद्याक थंय मायन पायपलायन घालूंक जाय. कांय प्रपोजलां पायपलायन, कांय भागा भितर अंगणवाडी बांदपाचो विशय आसा, कांय स्कुलांक कॉम्प्युटर दिवपाचो, कांय स्कुलांक जे आसा तांकां हाची भुरग्यांक व्हरपाक हाडपाक बाल की बस येवपाची आसत, कांय हातूंत एम्बुलन्स, कांय हाच्या भितर दक्षिण गोवा पुलीस डिपार्टमेंटांनी प्रपोजल दिल्लें की जे मायनींग इफेक्टेड एरियाज ज्यो आसा मायनींग त्या भागा भितर तांकां सोलर घालप जेणे करून पावर फेल्युअर वयता आनी त्यामुळे ते वचून थंय त्या लायट ना अशें जावं जायना म्हणून सोलर घालतकच ताचो फायदोय मायनींग इफेक्टेड लोकांक जावं जाय. अशी विविध प्रपोजलां एक अशी न्ही प्रत्येकाचें एक वेगवेगळी प्रपोजल हें थंय आशिल्लें. एनिमल हजबंड्री हें दिलें कारण स्टेट टॉक्स जे आसात तांकां लागून रिकवर करपाक रिकवर व्हॅन ज्यो मेळटात त्यो सँक्शन करून घेवप अशे वेगवेगळी प्रपोजलां. खर्च कोणाचो आसतलो? तो सगळो कितें जाता मायनींग इफेक्ट मिनरल फाउंडेशन जें आसा मायनींग ज्यो चलयतात तातूंतल्यान जे जसो CSR फंड आसा तसो तांचो फंड आसता तो एकठांय येता तातूंतल्यान त्या भागा भितरल्या लोकांक तेजे बेनिफीट मेळचे म्हणून वेगवेगळी प्रपोजलां ते येतात. थँक्यू सर. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या वाडदिसा निमतान गोवा आंत्रप्रेनर्स मेंटरिंग सर्व्हिस ट्रस्टान स्वयंपूर्ण युवा दिवस घडोवन हाडलो. पुराय राज्यांतल्या तरणाट्या उद्देजकां खातीर चर्चा तशेंच मार्गदर्शन सत्र जाले. सुवाळ्याक उद्देजक अनिल खवटे आनी राजकुमार कामतीन वांटेकार जाल्ल्याक मार्गदर्शन केलें. गोवा एंटरप्रेनर्स मेंटरिंग सर्व्हिसेस ट्रस्टान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या वाडदिसा निमतान पाट्यार सेंट्रल लायब्ररीत स्वयंपूर्ण युवा दीस घडोवन हाडलो. हे वेळार उद्देजक अनिल खवटे आनी ट्रस्टाचो वांगडी मनोज पाटीलान वांटेकार जाल्ल्यांक मार्गदर्शन केलें. I started small with just a vision, with an unshakable belief that Goa could start tall, not only in hospitality and tourism, but also in manufacturing, construction, and technology. Over the years, I have seen this dream materializes through my ventures, like having 5 verticals. I have got today 5 verticals. I started my career as a construction and real estate business. For construction, hospitality is very nearby, and that plus you get the taxation benefit. So I entered into the hospitality firm because Delmon, Ronil, Donna Silvia, those are part of my hospitality field. Afterwards, I said I always wanted to, as the entrepreneurial spirit was there, I always believe you can fail, but don't give up because of your fail. Success comes to those who dare and act. All of us are young. The way you ask the question, I can feel that I can feel myself in you when I was of your age. So success comes to those who dare and act. It seldom goes to timid.
There is always a failure, but don't give up, because try and fail, but don't give up that failure. You know, you again try and you will be successful. Here is a person who has been so sensitive about youth, about ensuring that youth are made productive either through skilling, upskilling so that they can get jobs and are productively employed, or through entrepreneurship. Okay, so we were just day before yesterday was Vienna had an event called as Uzvad Goa. Okay, post the event, we were just discussing a few things, and then came the idea of how that CM has been so I would say proactive in this. What could we do? And then we realized that it's his birthday today, 24th. We said, why not designate or celebrate his birthday as the Swaympurna Yuva Divas. Okay, and it is from there this concept, and thank you very, very much. So this is how the idea was born. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. गोंयचे पयले कोंकणी फिल्म मोगाचो आवणो ह्या फिल्माक आज 75 वर्सां जातात. 24 एप्रिल 1950 हे फिल्म आयिल्लें. जेरी प्रकाशान हे फिल्म निर्मीत आनी दिग्दर्शितूय केल्लें, पूण ताका फादर ऑफ कोंकणी सिनेमाचो मान. फिल्म 24 एप्रिलाक रिलीज जाल्ल्यान गोंयांत दर वर्सा ह्या दिसा कोंकणी सिनेमा दीस मनयता. पंच्यात्तर वर्सां फाटीं आयच्या दिसा म्हळ्यार 24 एप्रिल 1950 गोंयान सिनेमा वर्ल्डात इतिहास रचलो. गोंयचे पयले कोंकणी फिल्म मोगाचो आवणो गोंयच्या सिनेमा थिएटरांनी रिलीज जाले. हाकाच लागून हो दीस कोंकणी सिनेमा दीस म्हूण मनयतात. जेरी ब्रेगॅन्झा सिक्रेट हार्ट ऑफ जीजस हायस्कूल पार्रान स्कुलान शिकलो. मागीर तो आपल्या फुडलें शिकप करून बोमाय गेलो. आनी बोमाय तूं जाणा कशें फिल्म इंडस्ट्री आनी कशें चलता, आनी ताका हिंदी पिक्चरां पळोवपाक खूब उमेद आसली. आनी तो म्हाजी शामाय म्हाका सांगता, म्हाजो पाय म्हाका सांगता, म्हाजो शापाय म्हाका सांगतालो तो ताका सॉंग म्हणपाक आनी आदली सॉंगां ती युडली म्हणटाले न्हू, युडली तसले तो हें म्हणून ताका खूब उमेद आसली. म्हणून तो पिक्चरांनी बा तो हें काम करतना थंयसर एक नामनेच्या डायरेक्टर प्रोड्युसर वांगडा तो काम करूंक लागलो. कळ्ळें, ते धाकटे तेणें ताका पळोवन न्हू तो शिकलो. आनी तेणें चिंतलें मागीर कित्याक आपूण एक पयलेच कोंकणी फिल्म काडचो ना. आनी ताका मागीर आपले इश्ट जे गोंयान आहात, आपल्या भावाक आनी थंय बोमायच्या लोकांक तेजे इश्टांक घेवन ताणें एथिका फिल्म इंडस्ट्री नाल्यार एथिका प्रोडक्शना हेडा अंडर पयलें आपले कोंकणी पिक्चर काडले. आतां पासून तुवें पळोवंक येता ते पोस्टर आहात ते सगळे हँड पेंटीड पोस्टर. तेन्ना फोटोग्राफा तसले इतके व्हडले बा करूंक जानासले. हँड पेंटींग करून पोस्टर आसताले प्रिंट, आनी ते आजून पासून खूब फ्रेजायल ती कागदां ती आजून पासून सांबाळपाक सगळीं कातारां तेंचे नोट्स आजून पासून ते फॅमिली कडेन आमच्या आहा. आनी हांव योजिता केन्ना ते रिमेक जायत त्या पिक्चराचो आनी ती कातारां यूज करून हें रिलीज जायत म्हणून हांव शुअर आतां 75 इयर्स भोगता ह्या पिक्चराक. ते तसलो ऑपॉर्च्युनिटी तेंच्या म्हाज्या शापायक असले मेळोलें जाल्यार तेंच्या आत्म्याक पासून शांती मेळटली आनी खूब खुशालकाय भोगतली. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.